विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन आयज तिसरो दीस ताजो आमी एसेंब्ली टॉक ह्या सदरान आढावो घेतात. म्हजे बरोबर आसा नीरज नायक, आमचो फिचर एडिटर. आमी फाटले 2 दीस जाले विधानसभेच्या अधिवेशनाचेर उलयतात आनी प्रामुख्यान प्रश्नोत्तराचें वर हें खूब म्हत्वाचें. प्रश्नोत्तराचें वर फाटले 2 दीस कशें तरी गुठलायिल्लें आनी ताका जबाबदार आशिल्लो सत्ताधारी पक्षान विधानसभेचें हें म्हत्वाचो जो पळय हें वर आसा तें चलपाकच दिलें ना. आनी अशे तरेचे आरोप जाले की सरकाराक कांय गजाली लिपोवपाच्यो आसात. आतां अधिवेशन इतलो काळ चलता, इतल्या विरोधी पक्षांनी चड काळ चलपी अधिवेशन जाय म्हूण हट्ट धरला. सत्ताधारी पक्ष तें मान्य करता, अधिवेशन मोठें जाता. तरी आसतना सरकाराक जर धाकधूक आसत हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न. आज तिसरे दिसा कितें जालें हें आमी जाणून घेवया आनी ताजेर आमी चर्चा करतले. तर आमी समजून घेतले ते अशें की आज बहुतांश म्हाका दिसता पर्यटन ह्या विशयाचो फायनली मेन म्हणजे व्हडलो रिलीफ म्हणटा तसो फायनली क्वेश्चन आवर जालें एक रांची. ओके. कारण 2 दीस ते सामके अक्षरशः व्हांवून गेल्ले. पावसा बरोबर पावसूय चड आयलो आनी क्वेश्चन आवर व्हांवून गेले. सो तसो आयज पावस आसलो तरी आसतना क्वेश्चन आवर जालें. बरोबर. आनी बरी जाली, बरी खडाजंगी जाली, आरोप प्रत्यारोप जाले. सो अशी जावपा जायचे एक्चुअली. अशी क्वेश्चन नंबर अशी लायव्हली एसेंब्ली म्हणून तर ती लोक पळयतात आनी एसेंब्लींतल्यान लोकांच्या प्रश्नाक जापो मेळच्यो अशें म्हणून तर विरोधी पक्ष आमी सदां म्हणटा न्ही विरोधक सामील आसता की सरकाराक आनी सत्ताधारी पक्षाचे मेंबरी कितले एक्टीव आहा हें सदांच प्रश्न येता. पूण एसेंब्लींत तांकां लोकांक तोंड दिवपाचें आसता हें सामकें लक्षांत म्हत्वाचें. आमी हालीं पळयलां की सत्ताधारी पक्षाचे कांय नेते विधानसभेन बसतात आनी लक्ष दवरतात की हो परफॉर्मन्स कशें आहा, सरकाराची परफॉर्मन्स कशें आहा आनी सरकाराक योग्य पद्दतीन सरकार एसेंब्लीन फेस करता काय कितें. पूण दुसऱ्या अर्दान लोक पळयतात ताजो रिजल्ट आनी 3 वर्सांनी येतलो ना. तरी आसतना लोकांचो प्रेशर जो पळय आसता तो वेगवेगळे नदरेन लोकांचो प्रेशर तांच्या आमदाराचेर आसता. लोक प्रश्न विचारतात, लोक वेगवेगळे नदरेन प्रश्न विचारतात आनीक वेगवेगळे प्रश्न जे पळय आहा ते आनी वेगवेगळे तांकां ऑप्शन आसता, कितें प्लॅटफॉर्म आसता, वेगवेगळे ऑप्शन्स आसता प्रश्न विचारपा खातीर. आनी आयज जे पळय जालें पळय, आयज बरी लोकसभा हातूंत क्वेश्चन अवरान बरी डिस्कशन जालें आनी अक्षरशः आमी म्हणटात न्ही कोंडीन धरलो म्हणटा तसो आयज ट्युरिजम मिनिस्टराक रोहन खंवटेक ताणें विरोधकांनी सारको कोंडीन धरलो आनी तो अक्षरशः इतलो हें जालो की थोडे वेळ तो ताजे कडेन उतरां नाशिल्लीं आनी अशें दिसतालें की तो मातसो गडबडलो. इतले ट्युरिजम डिपार्टमेंट हें सदांच वादान आसता की गोंयची जी पळय इकॉनॉमी आहा ती मायनींग आनी ट्युरिजम ताका लागून लोकांचें इल्लें चड लक्ष आसता. मायनिंगा संदर्भांत आमी जाणात तोच पयलींचोच पाडो परत सरकार हें करता. मागीर आतां लिलाव जालो तरी तें सुरू जावंक शकना कारण लोकांक विश्वासान घेनात एका अर्दान तें. दुसऱ्या अर्दान ट्युरिजमाचे कोट्यांनी रुपया 2 प्रश्नांचेर वतात. एक दृश्टी म्हणटी पळय संस्था ती दर्यावेळेचेर बुडटा बिडटा तांकां दर्यावेळेची सुरक्षा हाका जबाबदार आनी तांचो आतां कॉन्ट्रॅक्ट ह्या म्हयन्यात सोंपपाचो सोंपलो. हय ऑलरेडी तेंच्यांनी नवो जुनान तांकां कॉन्ट्रॅक्ट सोंपतालो. तेच तांणी एक्चुअली युरीचो मेन पॉयंट तो आशिल्लो सकाळीं की तुमकां खबर आशिल्लें की जुनांत हो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपता. तुमी टेंडर आमी कित्याक काडलें ना, हाकाच एक्सटेंड केलें परत. एक्झॅक्टली. सो हातूंत भितर कितें तरी काळें बेरींग आसा हें ताजो मेन मुद्दो आशिल्लो आनी ताका कसोच आन्सर करपाक सोदनाशिल्लो मिनिस्टर. ओके. आनी कितले वेळ ताणें ताजे ह्याच हाजेर काडलो, परत तोच विशय काडटालो. तो म्हणटा दृश्टीच्या हाते भितर इतली जाण मेल्या, बरोबर, कितले ऑलमोस्ट कितले तरी 50-60 कितें तरी ड्रेस जाल्या ड्रावनींग केसीस. तरी आसतना तुमी ताका ताणें म्हणलें की गोंयच्या समुद्रान प्रेतां व्हांवून येतात आनी ते दिसता की गोंयांत मेले म्हणून. एक्झॅक्टली. ना दुसरी इंट्रस्टींग पॉयंट म्हणटा की दृश्टीचे जे पळय हें कवच आसा जे तांकां जो कॉन्ट्रॅक्ट दिला इट्स ओन्ली फ्रॉम 7 AM to 7 PM. जो कोण मनीस मरता तो कितें टायम बंद मारतलो वचून ना पूण 2-3 गजाली हातूंत भितर आसात त्यो आमी मान्य करपाक जाय. आमी पळयलां की भायल्यान जे पळय ट्युरिस्ट येतात न्ही ते भुल्लुसतात. अशें कितले वेळ जाला की थंयचो सेक्युरिटी गार्ड ताका दर्यान वचनाका म्हणटा तो दर्यान वता. ते मस्ती करतात, सोरो पिवन वतात. विद्यार्थी जर ग्रुपांनी येतात ते सोरो पिवन दर्यान वतात. कांय जाणांनी दर्या पळोवंकच ना. तांच्यो न्हंयो कळटा किंवा तलाव पळयल्ले असतात. सो ते रिस्क आसता तांकां रिस्क म्हळ्यार खबर ना. ल्हारां येता ती ल्हारां ओडून व्हरतात हें खबर ना. सो आमी पूर्णता सरकाराक दोश दिवन म्हाका दिसता उपकारचो ना.
पर्यटक येता तांकां जनजागृती तांची जावपा जाय, तांचेर एक्शन घेवपा जाय आनीक तांचे बरोबर. पूण ते तूं म्हणटे उलोवचें परत तोच आयलो अवेरनेस हो एकमेव मार्ग. कारण कितले 24 वरां दवरल्यार मरतलेच. एक्झॅक्टली. कारण कितले म्हणून दवरतलो तूं सेक्युरिटी गार्ड, कितले म्हणून. कारण 105 गोष्ट कितें आसा, दुसरो आनी एक विशय आशिल्लो तो आतां ते म्हणटा आमी इतले लोकांक सेव केले. हय, दॅट इज अ क्रायटेरिया न्ही टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ दी सिस्टम. करेक्ट. आतां हे सेव केले ते कोण सांगता की सेव केले म्हणटे. देर मस्ट बी सम सिस्टम. कोण तरी ट्युरिस्ट गायड आसा, गार्ड आसा थंय, ताणें थंय सायन करपाक जाय. पोलीस आसा तांकां सायन करपाक जाय. सो ह्यो आमी आतां निकश सतत कडक जायत रावचे पडटले. परत आमकां विश्वनाथ नेने जॉईन जाला. विश्वनाथ, तूं उदळ आयलो, तुजो आमकां मुखामल दिसलें पूण तुजो आवाज येवना. आतां आवाज येता आमचो? हय सर येता. म्हाजो येता? हय, तुजो आवाज येता, क्लियर येता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें की आयच्या एसेंब्लीन प्रश्नोत्तराचे पळय जे 2 दीस बंद पडिल्ले प्रश्नोत्तराचे वर आज चल्लें तें कशें चल्लें आनी ताजे नंतर जी पळय आज दीसभर जी पळय एसेंब्ली चल्ली आनी जी अजुनूय चालू आसा ताजे बद्दल तें तुजें इव्हॅल्युएशन केलें. कशे प्रश्न विचारले, कशे सत्ताधारी पक्षाचे परफॉर्मन्स आशिल्लें? सर आयज सगळ्यात पयलीं सकाळी आमी जर पळयत जाल्यार दृष्टी लायफगार्ड जो आसा, दृष्टी लायफगार्डच्या संदर्भात युरिया लेमा हांणी प्रश्न काडलो टुरिझम डिपार्टमेंटाचे. अशी तांच्यांनी विचारणा केली की दृष्टीचेर आतां इतले सरकार पयशे मोडटा, इतले तांकां पयशे सरकार दिता, फी दिता, सगळी दिता, बट इतले आसून सुद्दां दृष्टीचें मेन काम आसता तें म्हणजे लायफ सेविंगाचें. म्हणजे लायफगार्ड जे आहा ते तांच्यांनी डिप्लॉय केल्ले आहा सगळ्या स्पेशली बीचीस जे आसा गोंयचे तेचेर. पूण इतले आसून सुद्दां लोक मरता. म्हणजे हेचोच अर्थ दृष्टीचेर इतलो पयसो खर्च करून आनी जे मेन उद्दिश्ट आहा की जे लोक बुडटा तांकां वाटोवपाचे ते काय परिपूर्ण किंवा ते साध्य जायना अशे तरेचो तो सगळो विशय आशिल्लो. आनी सगळ्यात मेन गजाल म्हणजे ह्या एकाच विशयाचेर म्हाका दिसता 1 वरापेक्षा चड जे आसा म्हणजे वेळ जो आसा तो ह्या एकाच प्रश्नाचेर गेलो. आनी तेका लागून विरोधक सुद्दां मदीं मातशे चाळवले की हे जे आसा हो तुमी क्वेश्चन घेतला काय हे हाफ एन आवर डिस्कशन करता अशा तरेचो प्रश्न जालो. आनी ह्या वेळार विरोधी पक्षांनी सरकाराचेर टिका केली की दृष्टीक जे पयशे दिता ते पयशे जे आहा ते वेस्ट अशें म्हणून. आनी तेच्या उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार सर सेकंड क्वेश्चन जो आसलो तो विजयान काडलेलो तो म्हणजे पर्यटन खात्याचे जे आसा ते रोड शो. सो पर्यटन खात्याच्या रोड शोआ वयल्यान आयतो दुसरो क्वेश्चन आहा तो गाजलो आनी जेन्ना आन्सर दिलें तेन्ना अशें कळ्ळें की पर्यटन खात्यान आमी जर फाटली कांय वर्सां पयलीं 4 वर्सां जाल्यार लागीं 63 CR इतले मोडलेले आहा रोड शोंचे. आनी ह्या रोड शो हे देश म्हणजे भारतानूय रोड शो जाल्या आनी भायरूय जाल्या म्हणजे विदेशानूय रोड शो जाल्या. सो 30 कोटी जे आहा ते विदेशांतल्या रोड शोचेर मोडलेले आहा. टोटल एकूण एमाउंट आहा तो 63 CR. हितून काय इव्हेंट म्हणजे आमी सगळ्यांक आमकां खबर आसा की ह्या सरकाराचेर ही सरकार इव्हेंट सरकार म्हणून टिका जाता. सो आयज सुद्दां विजयान ह्या बाबतींत विचारतना एका इव्हेंट कंपनीचें नांव घेतलें आनी ही इव्हेंट कंपनी सरकाराची जावय जाल्या अशे तरेचो आरोप जो आसा तो थेट केलो विजयान. मागीर तेका रोहनान 16B प्रकरण जे आसा ते 16B प्रकरण जे आसा ते सुद्दां काडले. सो अशा तरेन तो गाजलो आनी परत एकदा इव्हेंट हो विशय आयच्या विधानसभेत जो आसा तो आयलो. ताजे उपरांत सर कॉलिंग अटेन्शन जाली आफ्टर लंच ब्रेका उपरांत कॉलिंग अटेन्शन आयली. सगळ्यात पयली कॉलिंग अटेन्शन म्हणजे आयज जे कार्लोस विजय आनी विरेशान मांडलेले ते म्हणजे 24/7 उदका संदर्भातली. आनी ह्या वेळार ह्या कॉलिंग अटेन्शनाच्या बाबतींत उलयतना सरकारान मान्य केलें की 24/7 उदक दिवप हे शक्य ना हे मुख्यमंत्र्यान आयज ऑन द फ्लोर मान्य केलें. आनी थोडेच कडेन जे आसा ते उदकाची तीव्र टंचाई आसा हे मान्य करतना विरेशान आयज जो आसा तो आरोप केलो सरकाराचेर की तुमी हर घर जल दावो करता तो साफ तपशील खोटो आसा. अशा तरेचो हो विशय जालो. तो हर घर जल हो सरकाराचो जो दावो आसा तो सुद्दां आयज विरोधकांनी त्या दाव्याचेर मोठी टिका केली आनी तेचेर भाश्य केलें. तेचे उपरांत तिसरो एक म्हत्वाचें कॉलिंग अटेन्शन आयच्या दिसा आयिल्लें तें म्हणजे रस्ते वयले जे भटके कुत्रे आसा तेंच्या संदर्भात. ह्या भटके कुत्र्यांचो विशय हो गोंयांत दिसान दीस गंभीर जायत चल्ला आनी तेचेर कितें तरी सरकारान उपाय काडपाक जाय अशें सांगलें. आनी मागीर ताचेर उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर आमी जे धोरण आसा भटके कुत्र्या संदर्भातले ते आमी जाहीर करतले. तो हो आयज विधानसभेन हे प्रश्न आयले. आतां एकंदर तुमी जर विचारशीत जाल्यार विरोधकांची कशे तरेन
तयारी आसा ह्या सेशना भितर. तर आमी जर पळयत जाल्यार आतां बऱ्यापैकी विरोधक जे आसा ते सरकाराक वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर घेवपाक लागले. म्हणजे स्वता विजय जे आसा तो पयलींच्यानूच विजय सरकाराचेर सगळ्या बाबतींत टिका करीत आसता. अभ्यास अभ्यास करून ते काय विशय मांडटा. त्याच्या फाटोफाट आतां आमी जर पळयत जाल्यार युरीन सुद्दां आतां ह्या सेशनाक जो आसा तो उलोवपाक लागला. त्या उपरांत कार्लोस फेरेर ते उलोवपाक लागला. तेका आपाची साथ जी आसा विरोधकांची ती मेळपाक लागल्या. आनी विरेश सो अशा तरेन आमी आतां आयच्या दिसाचें जर चित्र पळयत जाल्यार एक विरोधक आणि सत्ताधारी हे जे आसात तेंच्या मदीं बरे तरेन जे आसा ते तेंचे जो रोल आसा खास करून विरोधकांचो ते थंय पुराय करतना आमकां दिश्टी पडटा. आनी एकजूट दिश्टी पडटा गोवा फॉरवर्ड, मागीर काँग्रेस, आप आनी विरेशाची. सो हे वेगवेगळे विषय जे आसात ते आयच्या दिसाचे म्हत्वाचे असे विषय आशिल्ले. आनी तितून जशें तुमकां सांगलें की मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर 2-3 म्हयन्या भितर स्ट्रे डॉग जे एक धोरणात्मक निर्णय आसा तो आमी घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सर आयज सांगला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. आनी 24/7 उदक दिवप हें शक्य ना हें मान्य केलां. आनी विरोधकांनी हर घर जलचो दावो जो आहा तो फोडून काडला सरकाराचो. विश्वनाथ म्हाका एक सांग, विरोधी पक्षाचे परफॉर्मन्स तुवें सांगलें बरें जालां. एक 2-3 नेते बरे तरेन सरकाराक पेचान हाडटात. सरकारचे परफॉर्मन्स आज कशें आशिल्लें? सर सरकाराचो परफॉर्मन्स जर आमी पळयत जाल्यार मुख्यमंत्री जे आहा ते एकटो गड आमकां लढताना दिश्टी पडटा. म्हणजे जे विरोधक तांकां कांय टेक्निकल प्रश्न जे करता तांकां आयज सुद्दां जेन्ना स्ट्रे डॉगाचो विशय आयलो तेन्ना मंत्री जे आशिल्ले ते निळकंठ हळर्णकार एज अ एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर तो एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर उबो रावलो रिप्लाय दिवपाक ह्या सगळ्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर. तेन्ना ते चड काय उलोवना. ते म्हणपाक लागले एका खूब लिमिटेशन. आपूण मागीर सीएमान इंटरव्हेन्शन केलें आनी सांगलें की ना आपूण हितून लक्ष घालता, मंत्र्या वांगडा बसता, वेटरनरीच्या दोतोरा वांगडा बसता आनी आपूण ते हें करता म्हणून कितें हेचेर उपाय काडटा. दुसरो विशय आयज सत्ताधाऱ्यां मदीं आमी जर पळयत जाल्यार मेजर प्रश्न आशिल्लो तो म्हणजे रोहन खंवटेच्या बाबतींत. रोहनान बरे भशेन रिप्लाय दिली आनी विजय आनी रोहनाच्या मदीं सुद्दां आमकां बरीच हें म्हणजे आमी जे म्हणटा की आरोप प्रत्यारोप आसत किंवा तेणी जाप दिली जाल्यार तेणी प्रश्न केलो जाल्यार हेची जाप. सो अशी ती एकंदर आमकां हें दिसता. सो आयज परफॉर्मन्स आमी पळयत जाल्यार रोहनान जे आन्सरां दिवपाक जाय विजयान जशे तेचेर प्रश्न बी केल्ले प्रश्नाक प्रती जापो ज्यो आहा त्यो रोहनान बऱ्यापैकी दिल्यो. सो आयज मेजर जो प्रश्न आशिल्लो ते रोहनाचेच आशिल्ले पर्यटनाच्या संदर्भात. सो ते निभावन येले रोहन खंवटे बिकॉज रोहन खंवटे हो एक सिजन पॉलिटिशियन कसो तो जरी तेचेर हें आयल्यार ते आन्सरां दिता आनी ते निभावन व्हरता. बट पर्यटनाचेर आयज बरोच तेका विजयान ग्रील केल्लो सर आमकां दिश्टी पडलो. येस थँक्यू विश्वनाथ, थँक्यू व्हेरी मच. आयज आमी डेली तुका अशे तरेन लायव्ह विधानसभेंतल्यान घेवपाचो प्रयत्न करतले आनी तुजे कडल्यान समजून घेतले की तुका स्वता तुजें आकलन कितें आसा विधानसभेच्या अधिवेशना संदर्भात. आमी परत निरज आमी परत चर्चा करताले की आज टुरिजमा संदर्भात जे 2-3 प्रश्न आयले क्वेश्चन आवर तातूंत एक दृश्टी अशे तरेची सेक्युरिटी दवरप तांचेर कंट्रोल कितें सरकारचो कंट्रोल ना अशे तरेचे गैरवेव्हार तातूंतल्यान जाता काय कितें. दुसरो आशिल्लो तो रोड शो तो इम्पॉर्टंट. दर वर्सा विदेशांत जावपी रोड शोचेर 40-45 कोटी रुपया सरकार मोडटा आनी हाजो फायदो जाता काय कितें. आतां तर स्पेनाक खंय वचून केलें. आतां मंत्र्यांक आनी कांय टुरिजम अधिकाऱ्यांक स्पेनाक वचून मजा करपाचें आसता म्हणून ते वतात. काय थंय अशे तरेचो कारण जेन्ना मंत्र्याक विचारलें कितले स्पेनांतल्यान हांगा आयल्या काय म्हणून ट्युरिस्ट तेणें उत्तर नाशिल्लें म्हणून आमकां खबर ना. एक्झॅक्टली. सो आनी हांव तेच म्हणटा की अशे तरेचे रोड शो करून पर्यटक येतात सामकें म्हत्वाचें. तूं जेन्ना खंय वता देशान किंवा विदेशान तूं कसो सोदता, तूं इंटरनेटाचेर सोदता एक पब्लीक परसेप्शन कितें आसता सोदता आनी वता न्ही. रोड शो पब्लीक परसेप्शन घडयता एब्सोल्युटली ना. सरकारान कितें करपाक जाय की हांगची टुरिजम वेवस्था बरी करपाक जाय. हांगा जे ट्युरिस्ट येता तांकां कोयर आसचो ना, तांकां अंतर्गत भोंवपाक तांकां रेस्टॉरंट तांकां रावपाची वेवस्था ही सामकी बिनचूक बरी आसची पडटली. ना आयच्या काळान इतलें इंटरनेट वाडलां, IT आनी हें वाडलां तातूंत भितर रोड शो इज आउटडेटेड कॉन्सेप्ट. एक्झॅक्टली. कोण पयलीं म्हाका याद आसा पयलीं खूब 10-15 वर्सां पयलीं वेगवेगळ्या राज्यांचे हांगा ट्युरिजम हें जातालें प्रमोशन हें जातालें. करेक्ट. आनी थंय बसून मागीर आमी मटिरियल म्हाका याद आसा हांव इवन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाची एक प्रत्येक स्टेटी भितर ऑफीस आसतालें. करेक्ट. आनी हांव पणजे वचून जे चर्चीस स्क्वेरान वचून ताचे कडेन सगळीं बुकां मेळटालीं वेगवेगळीं. आयज तो कॉन्सेप्ट आउटडेटेड जाला. इंटरनेटाचेर तुका सगळी म्हायती मेळटा.
सो हे रोड शो म्हणटा प्रकार आसा ताजो व्हडलो इफेक्ट कांयच ना. एक्झॅक्टली. हे फक्त पयशे मोडपाचे हें आसा. ताजे परस होच पयसो जसो विजयान थंय सांगलें की तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर यूज करा. आमच्या बिचांचेर आमी व्हडला म्हणटा वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन म्हणटा. बिचांचेर चेंजिंग रूम ना, बिचांचेर टॉयलेट्स ना, बिचांचेर क्लिनिनेस प्रॉपर ना. ही आमचें वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन. आमी पळयलें तें व्हिएतनाम आनी सारक्या ल्हान देशांचेर सुद्दां इतली बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. आमी रशियेक गेले तेन्ना पळयलां की रशियेन सुद्दां आमी म्हणटात न्ही तो एक कम्युनिस्ट देश आनी थंय आतां वेवस्था बदलता, एक वेगळ्या तरेचें वातावरण निर्माण जालां. तरी आसतना ट्युरिजमाच्या नदरेन मॉस्को किंवा सेंट पिटरबर्ग ह्या हातूंत भितर इतल्यो बऱ्यो सुविधा तयार केल्यात. मॉस्को खंय वता कोणा आपोवपाक? कोण ना न्ही, लोकांनी सोदले मॉस्को. किंवा रशिये पासून फुटून गेल्ले पळय जे देश आसात ते खंय ट्युरिजमाचो प्रचार करतात, पूण इतले मोठे संख्येन ते लोक आतां येवपाक लागल्या. आनी इतले ते बंद आशिल्ले जे पळय आहा ते नवें कितें लोकांक सदांच नवें कुतूहल आसता, लोकांक वेगळे कल्चर पळोवपाची. आनी गोवा इज अ ब्रँड इन इटसेल्फ. एक्झॅक्टली. हांव तेच म्हणपाक कित्याक आमकां प्रमोशन करपाची गरजच ना, सामकी प्रमोशन गरज ना. गोवा इज ब्रँड. हांव तर अशें म्हणन की बरे ट्युरिस्ट तुमी एट्रॅक्ट करपाक जाय. त्या खातीर थंय वचून आपोवप न्ही, ताजे खातीर तुमी बरे ट्युरिस्टा खातीर साधन सुविधा तयार करात. तांकां हांगा फॅसिलिटीज प्रोवायड करा. तुमकां तांकां सुरक्षीत दिसतलें अशें पळयात. सुरक्षीत कशें दिसतलें ती पळय तें स्कारलेट प्रकरण अजूनय आसता की कोण एकले तरूण भुरगीं ती हांगा येवन रावतालीं, ड्रग घेवपाक लागलीं, ते ड्रग घेवन ताचेर थंय कोणें रेप केलो, ते पडले आनी ते केस तशा तशी कितें तरी जावन खरें कितें तें सत्य भायरच येवना. सो पुलिसांचे रोल कितें तो तपासपाक जाय. ज्या पद्दतीन आतां ट्युरिजमान भितर वायट प्रवृत्ती घुसल्यात जे आमकां आसगांव प्रकरणान पूर्ण कळ्ळें की हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर 1 कोटी ट्युरिजम मंत्रीच म्हणटा 1 कोटी पर्यटक गोंयांत येता. आनी गोंयांत रावपाची वेवस्था कितली आहा? 30 लाख ते 40 लाखा वयर रावपाची वेवस्था. ऑलरेडी आमचे कॅरिंग कॅपॅसिटी पळोवपाची गरज आसा. आमकां जाय आनी ट्युरिस्ट. एक्झॅक्टली. आमी खरें ट्युरिस्ट नाका म्हणपाचें सद्या वेळ गोंयचेर आयले. एक्झॅक्टली. आनी आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक म्हत्वाचो प्रतिनिधी पयर सांगून गेलो न्ही, तुमची कॅरिंग कॅपॅसिटी सोंपल्या. एक्झॅक्टली. सो कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हळ्यार कितें हे आतां सरकारान जाणून घेवपाचें आसा. आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट जे पळय कंट्रोल ट्युरिजम करचें पडटलें आमकां. एक्झॅक्टली. कसो आमकां बरो ट्युरिस्ट हांगा हाडून हे जे कोण हे येतात तांकां कशें एवॉयड करपाचें. एक्झॅक्टली. तें पळोवचें पडटलें. तें पळोवन न्ही आतां तूं म्हणटा तशें की सोऱ्याचेर कंट्रोल येवचो पडटलो. गोंयांत भितर कशाय पद्दतीन सोरो घेवन पिवपाक मेळटा, हातान बाटल्यो घेवन भोंवप, रातभर पिवप आनी बिचारूच न्हिदप, हें अगली. दुसरे फॉरेन ट्युरिस्ट जे पळय येतात तांकां तांचे भोंवती रेवाडो घालून लोकांनी बसप आनी तांचे वर फोटे काडप, हें खंयच जग नॉट अ गूड सायन फॉर हे. आनी कोणी वचिना अशें. एक्झॅक्ट. कोण कसले तरेचे ट्युरिस्ट आमकां जाय हें आतां आमी फाटले 25 वर्सां ताजेर चर्चा करतात. 25 वर्सां नंतर सेम जर कथा सांगतात आनी सेम त्या वेळार काँग्रेस सरकार आशिल्लें, आतां BJP सरकार. जर ताजे जर मनोवृत्तीन जर बदल जर जायना, हे दिस इज समथींग व्हेरी सिरियस. ट्युरिजमाचेच न्ही, एक्चुअली सगळे विशय आमी जर बारीक पळयता. आनी काल कोण तरी म्हाका इवन मेन्शन केलें बेन्झीन म्हणटरी की आमी हेच गोश्टी एवरी सेशनान म्हणत आसता म्हणून तेच विशय म्हणटा. ताजो कांय दायक ना ताजो. सो ही गंभीर विशय आसा की असेंब्लीन आमी आतां हेजे बद्दल डिबेट करता, इतले प्रश्न येता, लोक आपले मांडटा म्हणणे, कितले ते ताजो हें जाता, सरकाराचेर परिणाम जाता कितलो. हे खरें फाल्यां जर आज जर विरोधकान जे आहा न्ही ते जर सत्ताधारी पक्षान पावले जाल्यार ते दृश्टीक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाना म्हणून आहात. हांव दृश्टीचें नांवूच घेवन उलयता. ते रोड शो करपाना म्हणून आहात. आयज तांचो हो आसा जावय, फाल्यां तांचो जावय दुसरो जाता किंवा ते जावय खंय बदलतात, पूण जावय आसता तांचो. बरें, आतां म्हाका निमाणें म्हाका उलोवन दिसता अशें की विरोधी नेते म्हणून तुका परफॉर्मन्स कशें दिसलें? कोणे तरी पयलीं म्हणिल्लें एक्चुली विरोधी नेते म्हणून विजय इज मोर शायन जाता. एक्चुली सीएमानच कितें तरी म्हणलें, सीएमानच म्हणलें तूं विरोधी पक्ष नेता सारको हे करता म्हणून. आनी खरें तें, कारण ही एक्सपिरियन्स न्ही, फायनली एक्सपिरियन्स इज आर्टिक्युलेट. सो ज्या पद्दतीन तो परफॉर्म करता तो इज बिहेविंग लायक अ एक्चुअल ऑपोजिशन लिडर. आनी युरीक शिकपाचो आहे, शिकपाक प्रयत्न करता. ताणें आयज तशें त्या प्रमाणे ताणें प्रयत्न बरो केलो हें करपाचो, पूण ही नीड्स लिटल मोर एक्सपिरियन्स. कालय बी अर्थसंकल्पाचेर उलयता तेन्ना विजयाले परफॉर्मन्स वॉज व्हेरी गूड. ताणें वेगवेगळे सरकारचे खर्च, सरकारची लोन कशे तरेन बाबा आसता, तुमचे कडेन जर
पयसो आसा म्हणटात तुमी आनी वयल्यान लोनूय दाखयतात सो हें कशें तरी आनी लोन आतां कितलेशे 1000 कोटीचेर पावलां अशे वेळार तुमी आतां कांय प्रमाणात आतां जर तुमकां दिसलें डबल इंजीन म्हणटा न्ही तुमी एक तर तें कर्ज माफ करून घेयात किंवा त्या कर्जाचो आतां बरे तरेन विनियोग जातलो हाचे खातीर करयात अशे तरेन तुमी टुरिजमाचेर विरोधक आसता ते हातूंत पावतकीर ते दुसरे लोक विचारता पूण ते कोणूच तूं म्हणटा बरोबर प्रत्येक विधानसभेन 20 वर्सां पयलीं पळय येताले प्रश्न तेच येतात तशाच तरेची खंयचेय सरकार येवं तशाच तरेचे जावपाक मेळटा आनी सरकारां बदलनात कशी सरकारची एक प्रवृत्ती बदलपाक जाय आशिल्ली वेगळे पक्षाचे सरकार येतकीर आतां पळय न्ही काँग्रेस आणि बीजेपी सामके पूर्ण लेफ्ट मध्यम मार्गी म्हणूं येता आणि एक सामके पूर्ण राईट म्हणूं येता पूण अशे तरेन फरकच ना तांचो एप्रोच जो आसा तो तातूंत कांयच फरक ना असेंब्ली म्हणल्यार एक वगावळ कशी जाल्ली आसा जस्ट कितें तरी उलोवपाचें आनी विसरपाचें झगडपाचें मागीर हें करपाचें आनी नेक्स्ट डे असेंब्ली सोंपतकीर सगळें विसरून वता सगळें जैसे आनी म्हत्वाचें कितें विधानसभेन कितेंय उलोवं आनी सरकाराचो एप्रोच कितें जाता टुरिजम मायनींग कशी वाट लायली ती पळयलें आमी मायनिंगान भितर भांगराची ताती दिवपी कोंबडीच कापली तशें टुरिजमान जावपाक लागलां मागीर टुरिजमूय बी त्याच पद्दतीन मायनींग ज्या चुकीच्या मार्गान गेले त्याच मार्गान वता ड्रग्स अशे तरेचे रोड शो दृश्टी करून ते अक्षरशः पर्यटकांक वाज हाडटात पयलीं कशें जातालें टुरिजम ट्युरिस्टांक हाडपाक विदीन इंडिया ताणें 30 कोटी खर्च केले आतां इंडियेचो ट्युरिस्ट कित्याक जाय इतले लोक हांगा येता ऑलरेडी एक्झॅक्टली सो हांगा हे फक्त पयशे खर्च करपाचे सद्याक फक्त एक निमित्त आसा आनी कोणूच अकाउंटेबल ना द प्रॉब्लेम इज कोण अकाउंटेबल ना कोणाक पयशे गव्हर्मेंटाचे सेवा करपाचे ना तांकां दिसना की दूख लागून तांकां बाबा हे पयशे वेस्ट जाता म्हणून तांकां फक्त फायदो जाता न्ही आनी परत लोन घेवप लूट म्हणटा पळय मोडप लोन घेवप आनी सरकाराचो खर्च वाडयत वचप आनी हो खर्च लोकां कडल्यान वसूल करतात इनफॅक्ट गोंय ज्या पद्दतीन टुरिजम चलता मायनींग चलता गोंयच्या लोकांचेर टॅक्स आसपाक जायना गोंयच्या लोकांचेर टॅक्स आसपाक जायना वेल्यान तांचे खातीर पायाभूत सुविधा चड सरकारान क्रिएट करपाक जाय पूण सरकार अशे तरेच्या फिजूल खर्चाचेर भर दिता लोनां घेता आनी ताजेर ज्या लोकांक पळय कामां दिल्ल्या तांचेर कंट्रोल ना आनी वेस्ट ऑफ मनी एटलिस्ट तुमी कितें मोडटा ते ताजे कितें तरी हें जावपाक जाय कितलेशेच प्रोजेक्ट आसा ताचो कसलोच फायदो जावना बेस्ट एक्झाम्पल सोलर फेरी 6 कोटी रुपया तेमी फेरी हाडटात आनी परत उत्तर दिलां की तांणी पयलीं सर्वे सुद्दां करुना खंय की जाय पडटली खंय जाय पडटली कितले पॅसेंजर मेळटले अरे आमी बारीकसो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता पयलीं सर्वे करता तो चलतलो काय कितें म्हणून लोकांचे पयशे कशे पद्दतीन उधळप हीच एक प्रवृत्ती दिसता सगळे बॉसांक वताले न्ही तांकां पर्सनल फायदो जाता म्हणून खूब आमी निमाणें तेच उलोवया की विधानसभेचें अधिवेशन जेन्ना पळय जाता तेन्ना लोकांक एक सत्य परिस्थिती कळटा आनी विरोधी पक्षांनी चड अभ्यासपूर्ण रितीन आनी चड आर्टिकुलेट आनी एग्रेसीव पद्दतीन जेन्ना हे प्रश्न मांडटा तेन्ना लोकांक ते कळूंक पडटा म्हणून सरकार म्हाका दिसता चड दिसाचें अधिवेशन नाका प्रश्नोत्तर नाका अशे तरेची एक प्रवृत्ती सरकारा मदीं निधन जाल्ली आहा पूण एनी हांव असेंब्ली जशी चलता ताजो आमी रिव्यू घेत रावतलो आनी पड्ड्या फाटल्यो गजाली कितें आसात सरकारची धोरणां सरकारची भुमिका कशी आसपाक जाय खर्च कसो कमी जावपाक जाय आनी खर्च कमी जाता काय कितें हाजेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न आमी करतले तुमी पळयत रावात गोमंतक TV